म्हाका भाई मुद्दा माझं एक विचारपाक जाय, कारण हो प्रश्न फाटले एक 3-4 दीस म्हाकाय पडला. पण म्हाका हाजें उत्तर तुमचे कडच्यान एकाच कारणां खातीर जाय की म्हजे परस हें तुमकां चड जाणवत आसतलें. तुमी फाटली 3 दशकां जालीं हो विशय घेवन संघर्श करतात. प्रत्येक खेपेक एक पत्रकार म्हूण आमीय करतात. आमी आमची फिल्डार टीम धाडटा. आमची टिमी कितलीच ना तुमचे बरोबर गेल्यात, हय. ह्यो गजाली एक्सपोज करून आयल्यात. गोंयकारांनी तुमकां डिसअपॉयंट केला काय कितें, की 3 दशकां हो इश्यू चलून पसून अशें जेन्ना कितें घडटा तेन्नाच आमगेले 4 दीस बोवाळ जाता आनी मागीर आमची सगळी येरे म्हाज्या मागल्या. जशें तुमी 2018चें उदाहरण दिलें, म्हाका याद आसा तेन्नाय असो चवथीचो काळ आशिल्लो. चवथीच्या उपरांत जाल्लो बोवाळ, चवथीचे पयलीं जाल्लो बोवाळ, आनी परत थंय एक म्हयनोभर सगळो हें, आनी मागीर लोकां मदीं चर्चा सुद्दां ना ह्या विशयाची. मागीर आमी करतात जेन्ना कितें घडटा तेन्ना तुमी आमकां सांगतात, आमी तुमचे बरोबर वतात, हें एक्सपोज करतात, हें चलत आसता. गोंयकारांनी तुमकां निराश केल्यात काय कितें ह्या हय, विशयाचेर? गोंयकारांनी ह्या संदर्भात खूपच निराश केल्लेले आसा. कशें आसा, जेन्ना आमकां ताण लागता तेन्ना बाय खणटा अशी जी म्हण आसा न्हू, ती म्हाका गोंयकाराच्या बाबतींत सारकी नजरेक पडटा. कित्याक कशें आसा की आमच्यो न्हंयो आसा, आमच्यो बांयो आसा, त्यो सुरक्षीत दवरपाची किंवा त्याच्या संदर्भात आपूण म्हायती घेवपाची एखाद्या खंयच्याय अधिकाऱ्याक आयज तुमकां सांगता हांव की तुमी एक प्रश्न करा की गोंयांत कितल्यो न्हंयो आसा, त्या प्रश्नाचें उत्तर तुमकां सत्य मेळचें ना. कित्याक ते म्हणटाले आमच्या शिक्षण क्रमानूच हें ना, आमकां खबर ना. म्हणजे न्हंया संदर्भान किंवा त्यो न्हंय खंय उगम पावता तेची म्हायती नासता. लोकांक आतां नवीन पिळगेक जर विचारलें उदक खंयच्यान येता, ते सांगताले नळांतल्यान उदक येता. तांकां खबर ना बाबा तें उदक आसा तें न्हंयतल्यान येता, तेचेर प्रक्रिया जाता आनी तें आमकां पिवपाक मेळटा. म्हणजे पण ही भाई जी म्हाका एक विरोधाभास दिसता की जेन्ना आमी कर्नाटका भितर पळयतात, आमी हाजे राजकीय हय आमच्या लिडरशिपीचेर मागीर येवया. कर्नाटका भितर आमी लोक रस्त्यार देविल्ले पळयल्यात उदक जाय म्हणून. हय कर्नाटका भितर तांगे ते वेदिकेन बी आंदोलनां केल्ली हय पळयल्यात, ते पुतळे लासतात, आपल्या स्थानीक आमदारांचेर खासदारांचेर दबाव हाडटात, तांचेय आमदार खासदार लोकसभे भितर विधानसभे भितर हो इश्यू लावन धरतात. होच फरक तुमकांय जाणवला काय कितें, की ह्या इश्यू विशीं कर्नाटकाक जी एक पोटतिडक आसा, हें उदक आमकां व्हरपाक जाय म्हणून, ती पोटतिडक जांची उदक व्हरतात तांची मदीं तुमकां दिसता काय कितें? ती पोटतिडक आसा ती ना आमच्या लोकां भितर आसा आनी ना राजकारण्या भितर. तुमी जर अनंत हेगडे जे आसा तेंचे, अनंत कुमार आसा किंवा प्रल्हाद जोशी आसा, तुमी बसात आनी नेटाचेर मारात तेंची नांवां आनी पार्लामेंटान तेंच्यांनी कशा पद्दतीन विशय मांडल्या, कितले खोलायन अभ्यास केला आनी तेचेर सविस्तर कशें उलयल्या न्हू ते पळयात. ते वाचल्या उपरांत तुमकां दिसतालें की आमचे खासदार किंवा आमचे आमदार ह्या संदर्भात कितली चर्चा विधानसभेन जाल्या, संसदेन जाल्या, तो एक संशोधनाचो विशय आसतालो. लोकांच्या बाबतींत सुद्धा हीच परिस्थिती आसा. लोक कशे आसा की म्हाका फोन लायतात, म्हणजे कितें कितें बाबा जाला, कशें कितें आसा अशी परिस्थिती. पूण त्या जाग्याचेर वचोन म्हणजे काल सुद्धा एकी कडल्यान फोन येयलो म्हाका आनी ते म्हाका विचारता ते प्रश्न म्हणजे आमी थंय पावल्या, आमी तेचेर आतां स्टोरी करपाची आसा म्हणटकीर तांकां नांव खबर ना, त्या परिसराचें नांव खबर ना, त्या उदकाच्या स्रोताचें नांव खबर ना, ही अशी परिस्थिती आसा. म्हणजे अशी अज्ञान जे आसा हें अज्ञान आमी आमच्या भितर आसा, आमच्या राजकारण्या भितर ते आसात. पूण सर्वसामान्य लोकांनी जर ह्यो गजाली आसा त्याच्या संदर्भात जर सिरियसनेस हाडूंक ना जाल्यार हे अशेंच चित्र आमकां पळोवंक हें भाई कितें, जो मेरेन आमगे त्या नळाक उदक येवपाचें बंद जायना आनी आमी पातीशेर जायनात, तो मेरेन आमी कांयच करचें ना अशें दिसता. आतां मेरेनचो जर आमचो बिहेवियर, वागणूक जर पळयली, तुमी इतलीं वर्सां हें पळयतात, जो मेरेन पातीशेर जायनात तो मेरेन आमी कांयच करचें नात. हय, म्हाका तशेंच दिसता. कारण लोक जे आसा, लोकांनी आपल्या आमदाराचेर, आपल्या खासदाराचेर ह्या संदर्भात तेंचेर दबाव हाडपाक जाय. तांकां तेंच्यांनी सांगपाक जाय बाबा हें जें कितें चल्लां तेचेर तुमचें भाश्य करा, उलयात, प्रश्न जाणून घेया, कशी अभ्यास करात. हय, अभ्यासाचें कांयच ना. तुमी म्हणटा अभ्यास ही पयसुल्ली गजाल. हय, अभ्यास नाच. निदान ते जाणून तरी पेपरान येता ते तरी वाचपाक जाय, किंवा कसली बाबा चर्चा जाता ती तरी पळोवया, किंवा त्या मनशाक फोन करून विचारया कशा पद्दतीन हें जातालें, परिणाम जातालो. हें जाणून न घेता ह्यो सगळ्यो गजाली चलता आनी बऱ्याचदा म्हादय म्हणजे तिचो उगम खंय जाता, ती गोंयान खंय येता, हे सगळें अज्ञान जें आसा हें अज्ञान आयजूय आमकां
लोकां भितरूय पळोवंक मेळटा आनी आमच्या लोकप्रतिनिधी भितर पळोवंक मेळटा आनी ताका लागून सगळे जाण जे सांगतात तावा ना आमी ती पळयल्या न्हय, कणकुंबी वचोन सांगता आमी म्हादय पळयल्या म्हणून. हांव तांकां सांगता कणकुंबी म्हादय ना. तुमकां म्हादय पळोवपाक जर जाय जाल्यार ती सोनाळ सत्तरी हांगासर त्या वाठारांत वचोंक जाय, तेन्ना तुमकां मेळटली पळोवपाक. जवळ जवळ 30-40 न्हंयो ज्यो आसा कर्नाटकांतल्यान येता त्यो तुका मेळटा आनी तिचो प्रवाह आसा तो व्हडलो. 12 म्हयने व्हांवता उदक इतले. आनी ते 43% गोंयच्या लोकांची तान भगयता. दक्षिणे कडले बरेच लोक म्हाका सांगता ना आमकां कितें तेचे दुश्परिणाम जाताले. हांव तांकां सांगता की धारबांदोडा तालुक्यांतलो दूदसागर जो आसा जो दक्षिण गोंयांत येता ते सगळे उदक जे आसा ते म्हादयचें उदक. मागीर म्हादयचें उदक 2008 म्हटलें NIOन स्टडी केल्या. NIOच्या सायंटिस्टांनी दाखोवन दिल्लें आसा की गोड्या पाण्याचें जे मिसळप जे आसा ते मिसळप जर खाऱ्या पाण्यान थारात ते जर धरणां घालून जर थारयलें जाल्यार निश्चितपणान खारसाण जी आसा ती वाडटली. आफ्रिकेंतल्या देशान आयज लोक थंय रावना. सोमालिया ह्या देशान एका आठवड्या भितर पिवपाचें उदक, एक ग्लास भर पिवपाचें उदक थंयच्या भुरग्यांक मेळना. थंयची परिस्थिती सामकी बेकार जाल्ली आसा. हीच बेकार परिस्थिती आमचेर आतां येतलीच अशा पद्दतीन जर वागले जाल्यार. आमचो एटिट्यूड असोच हय. हांव लोकांक मुद्दम एक गजाल सांगता की बाई म्हाका करेक्ट मी इफ आय एम रॉंग की राजेन भाई जेन्ना कणकुंबी वतात तेन्ना कर्नाटकाचे पुलीस तांचे मागार असतात, सारकें न्ही हय भाई? हय इतलें की ते कितें करता आनी कशें करता आनी तांणी थंय फिरची न्ही, फिरपाक दिवची न्ही, तांकां थंय फोटो सुद्दां काडपाक दिवचो न्ही, अशे परिस्थिती भितर पुलीस तांचे नदर दवरून आसतात. आनी दोन गजाली, एक तांचो सिरियसनेस कळटा आनी दुसरें आज मेरेन फक्त भाई थंय काम करतात, म्हादय बचाव अभियान काम करता आनी मिडिया म्हूण आमी तांचे बरोबर सदांच आसात. कारण हो इशू नळाक उदक येवपाक बंद जातकीर घेवपाचो न्ही इतली तरी जाणीव आमकां आसा.